सोमार 15 एप्रिल मुखेल वोळ जाका देवान धाडला ताचेर बावार्थ दवरात. नियाला कादार. आमचो बावार्थ 4 खांब्यांचेर दवरलेलो आसा. ते म्हणल्यार बावतिस्माची सोतां, संस्कार, आज्ञा आनी मागणे, तशेंच फिरकोस मातेच्या दाखल्या उदेशी आमचो बावार्थ जिवाळ उरता. पयल्या वाचपांत लोक काळोखांत रावंक विचून काडटा. पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो इस्तेव लोकां मदें व्हडल्यो खुणां विजमितां करता. कांय लोक फुडें सरोन इस्तेवा लागीं वाद विवाद करतात, पूण इस्तेवाक फुडो करूंक तांच्यान जायना. आपले पदवेच्यो बांदावळी कोसलून पडटात म्हूण ते भियेतात आनी इस्तेवाचेर बोगलांट घालून ताका दवरतात आनी न्याय सोबेंत उबो करतात. तो इस्तेवाचें मुखामळ देवदूताच्या मुखामळा सारकें दिसता तें पळोवंक तांच्या अंतस्करणाचे दोळे बंद जालोले. इस्तेव आपलो बावार्थ जेजूचेर थिरावन दवरता. शुभ वर्तमानांत लोक जेजूक सोदूंक येतात, कित्याक जेजून मिलाग्र करून उंडे वाडून भूक मारता तें तांणी पळयलें. पूण जेजू तांची चूक तांकां दाखोवन दिता आनी देवाचो वावर करपाचें म्हत्व सांगता. लोक जेजूक विचारतात, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावार्थ दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. इस्तेवान जेजूचेर बावार्थ दवरलो आनी ताणें देवाक मोहिमा जोडून घेतली. आमी बावार्थाचीं सोतां शिकुया आनी जेजूचेर आमचो बावार्थ थिरावया. म्हजो थाराव, बावार्थाचीं सोतां शिकून तीं दुसऱ्यांक शिकयतलीं.